नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा येवकार. आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे हाडांचे तज्ञ दोतोर डॉक्टर शिवानंद बांदेकर आणि ही आसा तांची वळख. Professor Dr. Shivanand Bandekar is the professor of orthopedics at Goa Medical College in Bambolim. He is a renowned orthopedic surgeon of Goa with highest degree of MCH in this field. He is a pioneering surgeon in arthroplasty, that is joint replacement in Goa. He is known for his skills and variety of bone and spine treatments. डॉक्टर नमस्कार. तशें पळोवपाक गेल्यार गोवा मेडिकल कॉलेज इज अ हॅपनिंग प्लेस. नित्य थंय नव्यो नव्यो गजाली घडत असतात. तातूंत ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आणि तुमच्या सारक्या एबल मनशाच्या नेतृत्वा सकयल म्हाका दिसता आनीकच चड गजाली घडत असतात. नवी नवी ऑपरेशनां म्हणा, नवे नवे वैद्यकीय तंत्रगिन्यान म्हणा हाचो आस्पाव जाता आणि टुडे वी कॅन मॅच ऑल द अदर म्हणजे बाकीची ह्या फिल्डांतली जी ऑपरेशनां करपी ज्यो इन्स्टिट्यूशन संस्था आसा तांकां आमी मॅच करूं शकता अशे तरेचे सगळे तंत्रगिन्यान आज मेडिकल कॉलेजीन उपलब्ध आसा. बरोबर. तर म्हाका सांगा, हालींच एक तुमी नवे कसले तरी एक ऑपरेशन केलें, ताचे विशीं थोडक्यान आमकां सांगा. हे ऑपरेशन आशिल्लें एका बायलेचेर, 70 वर्साची बायल, तिका एडवान्स्ड आर्थरायटीस जाल्ली आनी ताका लागून तिची दिमी मातशी अशी बँड जाली. ताका आमी रिजीड वाल्गस म्हणटा. आता हे रिजीड वाल्गस ऑपरेशन खूप कठीण असता इफ यू गो बाय नॉर्मल प्रोसिजर. आमी एक टेक्नीक यूज केली, ताका म्हणटात ब्रियाड्स ऑपरेशन. ब्रियाड हो फ्रेंच सर्जन, ताणें एक ती टेक्नीक काडली आनी हातून आमी कशें केलें की त्या पेशंटाक आमी एक बोन रिशेपिंग करून स्लायडिंग ऑस्टोटॉमी एक टेक्नीक वापरून आमी नॉर्मल जॉयंट तिका फिट केलो. नाजाल्यार तिका लाखांनी रुपयाचो जॉयंट घालचो पडटा आशिल्लो. अच्छा. आनी हाजेर ती आतां चलपाक लागली. म्हाका सांग डॉक्टर, आमी ताचो एक मातसो व्हिडिओ पळोवया. ही ती बायल ऑपरेशना पयलीं तिजो पांय इतलो वांकडो आशिल्लो, तो कितलोय केल्यार स्ट्रेट येना म्हणून आमी ताका म्हणटात रिजीड वाल्गस. आतां रिजीड वाल्गस इज रियल चॅलेंज. इवन डॉक्टर राणावत जे आमचे टॉपमोस्ट जॉयंट रिप्लेसमेंट सर्जन आसात ते म्हणटात की वाल्गस करप हे कठीण काम आणि हे आमी आज करून दाखयलें मेडिकल कॉलेजीन. आनी ह्या बायलेचे आफ्टर ऑपरेशन ती सारको पांय सरळ जालो. हे जस्ट 2 दीस जाला ऑपरेशन करून, म्हणून ती मातशी स्लो चलता. पण तुम्ही पळोवंक शकता की तिजो पांय सामको स्ट्रेट आयला अँड शी हॅज अचिव्ड वॉट कितें जाय तें आमकां आमी अचीव केलें. बरोबर. डॉक्टर, आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट यू. खरें म्हणजे तुमचें अभिनंदन. आणि अशा तरेच्यो तुमी वेगवेगळ्यो तरेच्यो शस्त्रक्रिया ज्यो आसात त्यो जैतिवंत करून कॉलेजीकूय नांव हाडचें आणि लोकांचे आशिर्वाद घेवचे अशी म्हजी शुभेच्छा तुमकां. डॉक्टर, म्हाका सांगा, तशें पळोवपाक गेल्यार वन्स अपॉन अ टायम म्हणजे जॉली गुड ओल्डन डेज म्हणटा तशें की आमी पेशंटांक रिफर करताले, बाबा आर्थरायटीस आसा आनी कितें आसा, नी जॉयंट रिप्लेसमेंट. पण आज ती परिस्थिती उरूं ना. म्हाका दिसता सुमार यू मस्ट हॅव क्रॉस द नंबर ऑफ 1000 इफ आय एम नॉट रॉंग. आमी एक पायनियरिंग काम केलें 2003च्यान. आमी पयलीं ताच्या पयलीं सगळे पेशंट आमकां मेडिक्लेमान आमी बॉम्बे धाडटाले. पण 2003च्यान आमी फर्स्ट नी रिप्लेसमेंट गोवा मेडिकलान फ्री केलें आनी ताचे रिजल्ट्स अशे आमकां बरे आयले की मागीर आमी रेग्युलर वी हॅड नो स्टॉप देर. म्हणजे आमी आनी वी नेवर लुक्ड बॅक अशें म्हणचें पडटा. करेक्ट करेक्ट. आनी आमी आतां एवरी इयर ऑलमोस्ट आमी 200 ते 150 नी जॉयंट फ्री करता गोवा मेडिकल कॉलेजान. डॉक्टर, म्हाका एक कॉल आयला, तो घेवया, मागीर आमी हाचेर उलयता. हॅलो 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 दोतोर मारिया. मारिया बाय, विचार. दोतोर मुगे प्रश्न पयलो दोतराव वाकाणटा इतली ऑपरेशन कोता आनी दिसा तेगे दीस आहा ते शिमऱ्या वयता लोकां तपाशिता. बरोबर. हांवूय तेजे बगले वयता आनी म्हाका तेगे बरें पडटा. आनी एक दोतरागे वखद मेळना जाल्यार त्या दोतराक बरें एक्सप्लेन केलें म्हणटरी हांव बरें जाता अशें दिसत म्हाका. व्हेरी गुड. म्हणजे ताची उतरांय तितकीच मोलादीक असतात. जशें ताचे हात बरो चलता तशें जीबय बरी चलता आणि उतरांय मोलादीक तो दिता अशें म्हणून येता. प्रश्न विचार. होय दोतोर, ते आर्थरायटीस वखद कोता आसतना देखून ती हाडां भायर येतात, हातीची पांयाची जॉयंटांची. मागीर ते कितें हाण जेवणा हाणान जाता वो ते भाशेन जावपा चाली प्रमाण जाता ते मातशें सांग म्हाका. हे आर्थरायटिसान हाडां भायर येवप हे ताजें एक फिचर. आनी जर तुमी
आर्थरायटिसाचे वखद सारखे घेवना खंय तरी एक वीक भायर गेली 15 दीस घेवना जाल्यार हे प्रॉब्लेम चड जाता. हेका आनी डायटाक कांयच रिलेशन ना. अच्छा, खरी म्हटल्यार. पण आमी कितें म्हणटा ती आता जो प्रश्न विचारता दॅट इज रुमटॉयड आर्थरायटीस. रुमटॉयड आर्थरायटिसान आंबट गोष्टी खावपाची ना. म्हणजे हांव सदांच सांगता पेशंटाक तुमी विनेगर खाव नाका. आणि आमी जर विनेगर खायना तो मनशाक सांगता कर्ड्स खाव नाका. कित्याक हेतून म्हणजे मातसो थोडासा म्हणजे हांव मातसो म्हणजे ह्युमरशे ऍड करता. म्हणजे हे पेशंट जे तुम्ही सांगले रुमॅटॉइड त्या मनशान आंबट शोक दवरप ना. बरें म्हाका डॉक्टर हांव एक फुडलो कॉल आसा. हॅलो हॅलो या विचारात. हॅलो हा विचारात, प्रश्न विचारात. हांव प्रताप बोरकर उलयतां चोडण तिसवाडींतल्यान. प्रताप बाब प्रश्न विचारात. पयले सुवातेर हांव डॉक्टर बांदेकर सरांक मनांतल्यान कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदतां की ताणें आमच्या एका ल्हानशा गोंयांत आसून सुद्दां इतल्यो व्हडल्यो डिग्री प्राप्त करून ते खूब वर्सां गोवा मेडिकल कॉलेजान आपली विनामूल्य सर्वीस दिता. बरोबर. माझे एक्चुअली 2 प्रश्न आसले. एक एथरायटीसाचो आसलो. एथरायटीस ही कितल्या प्रकारची आसता आणि ती खरी ट्रीट जाता काय कितें काय तुमच्या मेडिकल कॉलेजीन. आणि दुसरें म्हणजे सर्रास आता कितें आसता जे दोतोर आसता पळय जीपी दोतोर ते सर्रास तुका कॅल्शियम दितात आणि कॅल्शियम दिल्या नंतर खुबश्या पेशंटांक इवन म्हाज्या रिलेटिव्ह हांवें पळयलां की मागीर तांकां किडनी स्टोन जातात. हें कितपत खरें हें आमकां सरान सांगचें. आणि तिसरी गजाल म्हणजे डॉक्टर राव, डॉक्टर बांदेकर आणि प्रोडंट टिमीक हांव येणारे जे 2015 साल आसा त्या खातीर हांव हॅपी न्यू इयर म्हणटा. तुमकांय बी हे नवे वर्स बरे भलायकेचे, सुख समृद्धीचे आणि मानसीक शांततेचे भलायकेचे वचूं अशें आमी मागता. डॉक्टर हे म्हणजे दोनूय प्रश्न तितकेच इंटरेस्टिंग आसात. म्हाका दिसता इट इज लायक अ वायवा फॉर यू. म्हणजे तुम्ही युजली स्टुडंटांची वायवा घेता, आज तुमची वायवा चालू आसा. येस. हांव प्रताप बाबाचो दुसरो प्रश्न पयलीं सांगता. चड कॅल्शियम घेतले म्हूण किडनी स्टोन जाता हेका कांयच तात्पर्य ना. ही गोष्ट खरी ना. ही गोष्ट खरी न्ही. आता केन्ना किडनी स्टोन जाता हे व्हडलो प्रश्न. ज्या मनशाक युरिक ऍसिड लेवल्स हाय आसता आणि तो मनीस एक अमुक सॉल्ट ऑफ कॅल्शियम घेता. तरेतरेचे सॉल्ट येता. कॅल्शियम सल्फेट येता, कॅल्शियम फॉस्फेट येता. हे प्रिपरेशन मार्केटान मेळटा. सो द बेस्ट कॅल्शियम इज नाव CCM म्हूण आयला. कॅल्शियम कार्बोनेट दॅट इज अ बेस्ट प्रिपरेशन. आणि मनशान आपले युरिक ऍसिड लेवल्स नॉर्मल दवरपाचे. फॉर मेल्स लेस दॅन 7 grams and for females more than less than 6 grams. आता हे कशें दवरप इज बाय सिंपल मेथड कॉल्ड एज वॉटर थेरपी. म्हणजे उदक घेव. जर तुका दिसलें आपणाक कॅल्शियमा फाटल्यान स्टोन नाका हांव सादें तुमकां एक हे दिता, हिंट दिता की तुमी डेली 3-4 ग्लास एक्स्ट्रा उदक पिया. मागीर केन्नाच जावचें ना. आनी कॅल्शियमूय घेया कित्याक कॅल्शियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. दुसरी गोष्ट जी तो आर्थरायटीस जी म्हणटा, आर्थरायटीस खूब प्रकार आसता हे हांव मानता. ओके. पण जी डिजनरेटिव्ह आर्थरायटीस आसता तेका ट्रिटमेंट ना कित्याक दॅट इज रिलेटेड टू एजिंग प्रोसेस. ताका लागून आमी ते जॉयंट्स न्यू घालता. तो जल्लो जॉयंट न्यू घातलो. दुसरे जे आर्थरायटीस आसा ताका आमी रिएक्टिव्ह ऑर ऑटोइम्यून टायप आर्थरायटीस म्हणजे रुमटॉयड, एंकिलोजिंग हे सगळे दे हॅव सम जिनेटीक कोरिलेशन. तांकां जिनेटीक प्रिडिस्पोजिशन आसता. म्हणून हे आर्थरायटिसाक लॉंग ट्रिटमेंट घेवचो पडटा. क्युअर जाता. सम ऑफ देम गेट क्युअर्ड कम्प्लिटली. देर आर खूब प्रकार आसता ताजे. एक आसता की सिंगल एपिसोड म्हूण आसता. ते जाता बर्न्ट आउट जाता पेशंट नॉर्मल. थोड्यांक मल्टिपल एपिसोड्स येता आनी थोड्यांची प्लॅटो उरता. सो ते प्लॅटो उरता तांकां कंटिन्युअस ट्रिटमेंट घेवंक जाय आनी तातूंत ते बरें जाता. अशें ना की ते बरें जायना. एटलिस्ट 70 to 80% बरें जाता. म्हणजे तांकां एक बरेच एक म्हणजे तांचे मानसीक तयारी आसपाक जाय लॉंग टर्म रेग्युलर घेवपाक. म्हाका डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो. हां विचारात, प्रश्न विचारात. हॅलो. हां विचारात. डॉक्टर माझो भुरगो आसा न्ही ताजें नांव ताजें 43 years. तुमच्या घरा कडेन टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. ओके ओके. माझो भावाची एज आसा 43 years. ताजें न्ही कमर सदांच दुखता. एक 6 म्हयन्यांनी दुखता. किलर दिता आनी तातूंत तुम्ही म्हाका असा मोबायला वयल्यान उलयता, मातशे भायर येवन रेंजीन उलयात. म्हणून आता तुगे एक्सरे काडलो जाल्यार एक्सरेचेर ताणें बरयला कितें एविडन्स ऑफ लोकलायज्ड OA चेंज इज सीन एट L3 L4 region.
and no evidence of any other bony lesion is seen in all the bones under review. Both the SI and both the hips joint appear normal. अशें म्हणून दिला जाल्यार कितें करपाचें डॉक्टर? हे म्हाका समजल्या प्रमाणे तुमचो जो पेशंट हा 43 इयर्स आसा आणि ताका एक्सरेचेर OA चेंजीस म्हणून बरयला. OA म्हणजे फूल फॉर्म ताजे ऑस्टिओ आर्थरायटीस. आता ह्या वयाचेर हे चेंजीस आसता, हेतून पॅनिक जावपाची गरज ना. आता हे चेंजीस रिवर्स जाता की ना हे इम्पॉर्टंट. हे चेंजीस रिवर्स जायना, बट वी कॅन स्टॉप दॅम अरेस्ट दॅम आणि आमी बंद करूंक शकता. आणि बाकीचे मणी शाबीत उरचे म्हणून सुद्धा आम्ही ताका ट्रीटमेंट दिवं. सो हा जो बेसिक ट्रीटमेंट आसतलो फिजिओथेरपी म्हणजे ताका स्पेसिफिक स्पायनल एक्सरसाइज ते तांच्यांनी करपाचे आणि खरेंच इम्प्रुवमेंट जातलो विथीन 2 वीक. आणि आम्ही सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट म्हण दिता. ज्या जाग्यार ते ऑस्टिओफायट्स आसता, जर ताका कॉम्प्रेशन जाता, एक नर्व कॉम्प्रेशन जाल्यार नर्व ट्रीटमेंट आसतले, कॅल्शियम आसतले आणि आम्ही तांकां मसल रिलॅक्सन दितले. हे जर रेग्युलरली, आता मोस्ट ऑफ द पेशंटाक कितें जाता OA जाले ते मना सारके ट्रीटमेंट करना म्हणून तांकां तो त्रास परमनंट उरता. पण हे हांवें सांगले जर ते तेणें केले जाल्यार ती बरी जावंक शकता. अच्छा, म्हणजे बरी जावंक शकता. जशें तुमी म्हणलें की ही कंटिन्यू प्रोसेस जो आसा तो थंय अरेस्ट जावन बाकीचे ताचे मणी शाबूत उरतले आनी यू कॅन लिव अ नॉर्मल लायफ. बरोबर डॉक्टर, म्हाका एक तुमी एका मनशान प्रश्न विचारला आणि ताणें तो प्रश्न विचारतना एक सुंदर वाक्य सांगलें की तुमच्या सारखे इतके सुशिक्षित आणि बरे शिकिल्ले अनुभवी डॉक्टर सुद्धा आज मेडिकल कॉलेजीन उपलब्ध आसात. डॉक्टर, म्हणजे आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट फॉर यू अनदर थिंग की तुमची जी सगळे जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन सगळ्यांचेच असतात म्हणा, कारण टिचिंग फॅकल्टी म्हणून,